पॉझिटिव्ह वे आमी टॉक्स चालू आसात पूण सेकंड रावंड जातलो पूण प्राथमीक फेरीचेर सद्या मर्जर करपाचें रिजोल्युशन जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसात आज सद्याचे तांकां घे म्हणून सांगलां नाल्यार अदरवायज ताका गत्यंतर ना. बँक जर लिक्विडेशनाक जर गेली जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जे शेअर होल्डर्स जे आसात डेपॉजिटर्सांक खूब त्रास जावपाक शकता आनी त्याच बरोबर एम्प्लॉईज जे 193 जे आसात तांकांय प्रॉब्लम जावपाक शकता आनी ह्या सगळ्यांचो विचार करून सध्या सगळ्यांक बाकी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांचे कडेन बैठक जावन सगळ्यांनी एक कॉमन हेजेर आयिल्ले आसात. थोडेशे चडावड चालू आसा ते एक दुसरे मिटिंगेक आमकां एक्सपेक्टेड आहा आणि त्या संदर्भान आमी RBI कळयलेलें आसा की आमचे बायलॅटरल टॉक्स जे आसात त्यांच्या ऑफिसरांक सांगिल्लें आसा तुमी सेंटर RCS जो आसा तांकां सांगात की आनी थोडोसो टायम वाडोवन दिवपाचो आनी एक 2 वीक्स टायम्स वाडोवन घेवपाचो आमी रिक्वेस्ट करपाचो ठरलेलें आसा. आमी रिजोल्युशन फाल्यां घेतले ते आनी त्या प्रमाणे आमी सांगलें की इलेक्शन जें आसा तें एक तर तुमी पोस्टपोन करपाचें नाल्यार कॅन्सल करपाचें. पोस्टपोन आनी कॅन्सल आतां सद्या स्थितीन ते एकूच शब्द आहा कळ्ळें न्ही. So accordingly they are going to take the resolution. Second round केन्ना जातलो उलोवपाचो? After 15th.